नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका येवकार। हांव वर्षा आश्वेकर। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कोलवा मुंगुल वाठारात 2 गटांमदी मारबडे फारफेट आणि सुरी हल्लो फातोड्डा पुलिशेन घेतले ताब्यात। हेरांचो सोद सुरू। 2 गाडयो जप्त। कायदो व्यवस्था हातीभायर विरोधकांचो आरोप। मतदार यादीत बोगस नावां। काँग्रेस कार्यकर्ते देवले रस्त्यार। पुलिशेन केली आझाद मैदानाचेर आडेले मोर्चा। ताब्यात घेतले आणि उपरांत दिले सोडून। मतदान यादीत बनावट मतदार। सुदीन म्हणटा बूथ लेवल अधिकाऱ्यांनीच घातलो घोळ। तुमचोच सरकार तुमचेच अधिकारी। मनोजाचो सुदीनाक प्रश्न। सुदीनाच्या मतदारसंघात बोगस मतदार। पाटकरान दाखयले पुरावे। सगळेच मुख्यमंत्र्यान हाताळपाक जाय जाल्यार बाकीचे मंत्री करतात तरी कितें? कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकारातल्या मंत्र्यांक काडले उजरोड। ऑनशोर कसिनोत अजूनही चल्ल्यात गॅमलिंग। विजयाचो आरोप। योग्य वेळार दितलो पुरावे म्हणटा विजय सरदेसाय। आणि दर्यादेगेर पर्यटकांक त्रास करपी टावटांचेर करात बेगोबेग कारवाय। ना जाल्यार डीजेपीच्या कार्यालया भायर बसून करतलो आंदोलन। मायकलाचो आपल्याच सरकाराक इशारो। आता खबरो विस्तारान। कोलवा मुंगुल वाठारात 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात फातोड्डा पुलिशेन 3 ते 4 दुबावितांक ताब्यात घेतले। तशेंच हेर दुबावित आरोप्यांचो सोद सुरू आसा। हल्लो करतल्यांन वापरिल्ली 2 हे गाडयो सुद्धा केल्यात जप्त। तशेंच तांकां बेगूनच अटक करतले म्हणून दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिक्कम सिंग वर्मा हांणी दिली माहिती। पळयात पुराय बातमी। कोलवा मुंगुल वाठारांतल्या शगुन हॉटेला लागसर कांय अनवळख्यांनी कोयतो, दाणो आणि तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर मंगळारा सकाळी खुनशी हल्लो केल्लो। हल्ल्यात 24 वर्साचो रफीक तशन आणि 20 वर्साचो युकेश तशन हे दोग जखमी जाल्ल्यान उपचारा खातीर तांकां जीएमसीत भरती केल्या। फातोड्डा पुलिशेन घडणूक थळावेल्यान बुलेट्स जप्त केल्ल्यो। तशेंच 5 दुबावितां आड पुलिशेन लुकआउट नोटीस जारी केल्ली। ह्या प्रकरणात आता फातोड्डा पुलिशेन 3 ते 4 जाणांक ताब्यात घेतल्यात। तशेंच 2 गाडयो जप्त केल्यात। हेर दुबावितांचो सोद सुरू आसा। तांकां बेगीनच अटक करतले अशें दक्षिण गोंय पुलिस अधीक्षक टिक्कम सिंग वर्मा हांणी सांगले। ये कल रात को 2:30 बजे के आसपास एक इंसिडेंट हुआ कोलवा और फतोड़ा के रास्ते में। तो 3 लोग थे जिनके ऊपर अटैक किया गया और उनके हिसाब से उन्होंने हमें 3, 5, 6 लोगों का नाम दिया और उनमें से हमने अभी 3-4 लोगों को डिटेन किया हुआ है। अभी उनको अरेस्ट करेंगे। बाकी के लोग हैं उनके लिए सर्च जारी है। क्यों ऐसा झगड़ा हो? क्या राय बनी? वो सब अभी पता कर रहे हैं। गाड़ी मेरी अटैक की, जो गाड़ी यूज़ की थी उन्होंने वो हमने पकड़ी हैं 2 गाड़ियाँ। तो बाकी अभी और ढूंढ रहे हैं। अभी अरेस्ट कर रहे हैं। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार। राज्यात गुन्यांवकारी घडणुक्यो वाढत आसात। कोलवा मुंगुल वाठारात 3 तरणाट्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काढला। हल्ल्यात शामील आशिल्ल्या दुबावित आरोपांचेर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाला गुन्यांव दाखल करचो म्हणून आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। जाल्यार गोंयची शांतिकाय भंग जाल्या। गोंयान चल्ला तरी कितें म्हणून आरजीपीचो फुडारी मनोज परबाक प्रश्न उपरासला। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत कायदो आणि सुवेवस्था इबाडल्या म्हूण कोलवा मुंगुल वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर उलयतना विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। ह्या हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या दुबावित आरोपीचेर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाला गुन्यांव दाखल करचो। गोंयांत सामान्य मनीस सोडाच पुलीस आणि ताची फामील सुद्धा सुरक्षीत ना म्हूण आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म लायसन्स नाशिल्ले आर्म पावले कशे? तांच्या हातांत पावले कशे? आनी ते कशे? ते कटका काय न्ही तो कट्टा जर आशिल्लो जाल्यार ताका एक व्हडली कारतूस आसपाची। दीस इज अ प्रॉपर फायर आर्म। सो फायर आर्म्स अशी गोंयांत मेळटा कशी आनी मारता कशे आनी कोण करता हे? आर्मां मेळपाक लागली आनी अजून तांचेर कितें कायदो कसलो आहा? आय एम नॉट सेयिंग टेररिझम बट इट इज सर्टनली अ मॅटर ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी। नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट लागनासलो पयलीं लागतालो मरे गुंडांचेर लागूंक जाय अशें म्हळ्यार fully government has to be geared up. Now that he गुंडागिरी full वाटतली
म्युन्सिपाल्टीच्या सोप्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरान पुलिसाच्या बापाचेर मोठपर्यंत तकली फोडली आणि पुलीस वचून केस रजिस्टर करना. केस रजिस्टर केल्या पण मनशाक अरेस्ट करना. पुलिसाच्या बापायक मारलो आणि पुलीस त्या मनशाक अरेस्ट करना म्हणजे हाजें कितें? व्हॉट इज द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर गुंडाइझम? दुसरे वटेन गोयची शांतिकाय भंग जाल्या गोंयांत चल्ला तरी कितें म्हूण आरजीचो फुडारी मनोज परबान प्रस्न उपरासला. राज्यांत मारामारी खून तशेंच आतां गँग वॉर जावपाक लागल्यात म्हूण कोलवा मंगूल वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मनोज परब उलयलो. मारगांव कोलवा रोडाचेर कशें गँग वॉर जालें. 2 जाणां भुरग्यांचेर 5-6 जाणांनी अटॅक केलो. तलवारी भायर काडले, दाणे भायर काडले आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार फायरिंग केली. गनशॉट्स जाले आणि ते गुळयांचे शेल्स पासून पुलिसांक मेळले आहा. सो आयज जे आमच्या गोंयांत चल्ला तरी कितें? हेच न्ही आमी गोंय जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां मुक्त करून दिल्ले, लिबरेट करून दिल्ले. आयज ही कितें परिस्थिती आमचेर येयली? आमच्या गोंयांत एवरी डे रेप जाता, मर्डर जाता, मारामारी जाता आणि आतां हे गँग वॉराय जावपाक लागली. आयज लॉ एंड ऑर्डराचो कसलोच भंय ह्या मायग्रंटांक पडलेलो ना. कोणूच कोणाक भियाना. आयज जर ओपनली हे फायरिंग करपाक लागले जाल्यार फाल्यां जशें आमी सांगला रेव्होल्युशनरी गोवन्स 2017 पासून आमी सांगत आसा की एक आमकां घरान येवन मारतले, मारपाक चालू जाल्लेत आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बोगस मतदार आशिल्ल्याचो दावो करीत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याकडे मोर्चा व्हेल्लो. मात पुलिसांनी तांचो मोर्चा अर्दे वाटेरूच आडोवन दवरिल्लो. पुलिसांनी फुडें वचपाक दिवंक ना ह्या कारणान कार्यकर्त्यांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केली आणि उपरांत पुलिसांनी तांकां ताब्यात घेतले. बोगस मतदार आशिल्ल्याचो दावो करीत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांकडे मोर्चा व्हेलो. मात पुलिसांनी तांचो मोर्चा वाटेक आडोवन तांकां ताब्यात घेतले. गोंयांत 2 म्हयने जाले मुखेल निर्वाचन अधिकाऱ्याचे पद रित्ते दवरिल्ले. पूण राती काँग्रेस मोर्चा काडटा हे कळटकच भारतीय वेंचणूक आयोगान राती भितर गोयल हांची मुखेल निर्वाचन अधिकारी म्हूण नेमणूक केली असो दावो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलो. सांगे वाठारांत घर क्रमांक 0 आशिल्ल्या घरात मतदार दाखयतात. घरात क्रमांक 0 कसो आसपाक शकता? जर तांकां घर क्रमांक ना जाल्यार ते मतदार रस्त्यार रावतात काय असो प्रश्न अमित पाटकरान केला. वेळी मतदारसंघात 997 घर क्रमांक आशिल्ल्या 2 कुडीच्या घरात वट्ट 28 मतदार आसात आणि आमी हाची चौकशी केले उपरांत थंय फकत 2च मनीस रावतात हें आमकां दिसून आयलां अशें पाटकरान सांगलें. आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी आम्ही आज इलेक्शन कमिशनच्या ऑफिसान आज आम्ही मेमोरंडम सबमीट करपाक आज वचपाक आशिल्ले. आम्ही मदींच जेन्ना वाटेर पावले तेन्ना ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपलो पुलीस फोर्स यूज करून आमकां थंय आडायले, डिटेन केले आणि आमी थंय पळयलें की मामलेदार आशिल्ली ती इलेक्शन कमिशनाची स्पोक्स पर्सन कशी आमचे कडेन उलोवपाक लागली, कॉन्स्टिट्युशनल रायट्साचेर उलोवपाक लागली. आमी तिका सरळ सांगलें की आमचे कडेन थोड्यो फायंडिंग्स आसात इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक सांगे, in constituency like वेळ्ळी, in constituency like मारगांव, in constituency like सांताक्रूज. आम्ही इलेक्शन कमिशन इंडियाच्या ऑफिसाचेर तेन्ना अजाबाची गोष्ट म्हणटा ती की गेल्ले 2 महिने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अंडर पावर्स ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13A ऑफ द रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट 1915 2 महिने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नेमूकच नाशिल्लो. आणि सडनली आम्ही काल पळयलें की राती लेट इवनिंग एक सर्क्युलर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचो सर्क्युलर येता आणि श्री डॉक्टर संजय गोयल IAS हाका इमिजिएट इफेक्टाचेर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणून नेमतात. म्हणजे हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की जेन्ना आमी आवाज केलो, जेन्ना आमी सांगले की आमी डेलिगेशन घेवन वतले, तेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जागे जावन गोंयांत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करता. 2 महिने कित्याक एडिशनल चार्ज आनी कोणाक दिल्लो? म्हाका दिसता हाजेर चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान क्लियर येवपाक जाय. बीजेपीच्या स्पोक्सपर्सनाक चेतावणी दितात कित्याक हांकां आतां जाल्या संवय. भारतीय जनता पार्टी म्हणटा की इलेक्शन कमिशनाची स्पोक्सपर्सन जाल्या. भारतीय वेंचणूक आयोग हो सरकाराचो भाग जावन आसा.
आणि भाजप जे जे सांगतात ते आयोग करता, तसेच शाखेच्या निर्देशाचेर हे आयोग चलता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. जे पद्दतीन दुसऱ्या राज्यांतल्या मतदारांच्या नांवांचो आस्पाव गोंयचे वळेरेंत करता तातूंत कसलीच पारदर्शकता ना. ही लोकशाहीची हत्या जावन आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचें म्हणणें. इलेक्शन कमिशनर CEO सांगपाक की ज्या पद्दतीन आज प्युरिटी चलता इन द नेम ऑफ दॅट बोगस एंट्री घालता आनी दिस इज बीन सीन. ही हुकुमशाही, ही सालाजारशाही आमकां पिसफूल प्रोटेस्ट करून आमचे व्यू दिवपाचो प्रयत्न हो सरकार बंद करता. हितून म्हाका दिसता तुमकां दिसता की ही हुकुमशाही बंद जावपाक जाय. म्हाका दिसता आख्खे सगळे ऑपोजिशनाच्या पार्टीक, सगळे ऑपोजिट लोकांक गोंयकारांक सांगपाक सोदता दीस इज प्लेइंग विथ द फ्युचर. जे दोन कोडे वोटर आहा हे हायलायट आमी करपाक जाल्ले, हाऊस नंबर 0 म्हणून आहले हे हायलायट करपाक आहले. बट दीस इलेक्शन कमिशन इज वर्किंग ऑन द डिक्टेट्स ऑफ द शाखा, इज वर्किंग ऑन द डिक्टेट्स ऑफ दिस BJP. दिस शुड स्टॉप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मतदान चोरी, बनावट मतदार हाका बूथ लेवल अधिकारी चड जापसालदार आसा म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. या प्रकरणात निवडणूक आयोगा परस BLO चड जापसालदार आसा म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयलो. जाल्यार सुदीनाच्याच मडकय मतदारसंघात कितलेशेच बोगस मतदार आशिल्ल्याचे अमित पाटकरान पुराव्या सयत दावो केला. ढवळीकर कितलीशीच वर्सां जाली सरकारान आसा, मात गोंयांत जे ड्युएल वोटिंग बनावट मतदार आसात ते कशे जाले, त्या BLOचेर सुदीनाचे नियंत्रण कित्याक नासले असो उरफाटो प्रश्न आरजीचो फुडारी मनोज परबान सुदीनाक केला. कोण त्या गावातले सरपंच बाकीचे जिल्हा आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान जे तांचे स्टाफ असता प्रत्येक वार्ड वायज ते हे सगळे जमयता. हे सगळे तांच्या लक्षात येवपाक जाय आणि त्या नंतरूच हेचेर भाश्य करूं शकता. जो पर्यंत गव्हर्मेंटाचो आतां ते म्हणटा कर्नाटकांत जालें म्हणटा. कर्नाटकांत सरकार कोणाचें आसा? काँग्रेसचें आसा. थंय जो BLO आसता तो कोणाचो आसतलो? कोण तरी तांचे अंडर आशिल्लोच आसतलो. आनी BLOन हे जर पळयलें ना जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूं शकता. जो शापूर म्हणून वार्ड आसा 3.5 जे मतां थंय ना, ती आसा ती पूण ती दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत रावता पूण आजून ती मतां आसा. सो BLOची चूक चड आसता. सो BLO आमी फोंड्याची, शापूरची अशी कितलीशीच मतां आसली मायग्रंटांची ती कॅन्सलेशनाक घातलेली. आमी ती कॅन्सलूय केली. ह्या ढवळीकराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा आनी गोंयांत BLO सरकारा कडेन आसा, तुज्या सरकारा कडेन आसा आनी तूं कितलीशींच वर्सां तूं फक्त सरकारानूच आसलो. जाल्यार आयज गोंयांत जी ड्युअल वोटींग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटींग कार्ड आसा पळय ती वोटींग कार्डां कशी जाली? त्या BLOचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना? तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो? हेचें उत्तर तुवें दिवपाची गरज आसा. BLO 100% रिस्पॉन्सिबल आसात ना म्हणना आमी, पूण हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इलेक्शन कमिशनानूय घेवपाक जाय. हांव सुदीन ढवळीकराचे धन्यवाद करता कित्याक सदां खंय चोराच्या मनान खंय ताण्णे आसता ते म्हाका दिसता आज खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आज ह्या राज्याचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाजी आज पुण्यतिथी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता कजातीत जेन्ना तो थंय गेलो तेन्ना म्हाका दिसता तो भितरल्यान उलो मारून ताणें ढवळीकराक म्हाका दिसता याद करून दिली की कशा पद्दतीन तूं वोटर चोरी मडकय करता हें गोंयच्या लोकांक सांग. म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघान बूथ नंबर 23 जाका रामनाथ टेम्पल बांदोडा म्हणटा हातून आमकां एक क्लासीक केस सापडली जातून सेक्युलरिझम ह्या देशाचें आनी गोंय राज्याचें हें थंय दिसून येता. सो बूथ नंबर 23 मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 23 हातून सिरियल नंबर 205 टू सिरियल नंबर 323 119 वोटर एका घरान रावता. हाऊस नंबर 24B. आता सुदीन ढवळीकरान हाचेर म्हाका दिसता स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आनी तो थंयचो जो BLO आसा ताचें आमी काडलें नांव परेश रामनाथकर हो PWDचा वर्क्स डिपार्टमेंटान काम करता. म्हाका दिसता हाका ढवळीकरानूच कामाक लायिल्लो.
भटक्या सुण्यांचो विशय आसूं वा हेर बाकीचे प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनूच हाताळपाक जाय जाल्यार बाकीचे मंत्री करतात तरी कितें? कलंगूटचो भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन वेगवेगळ्या प्रश्नावयल्यान आपल्याच सरकाराच्या मंत्र्यांक काडले उजरोवन पळयात पुराय बातमी. भटक्या सुण्यांचो प्रश्न आमदार मायकल लोबोन बरोच गांभीर्यान घेतिल्ल्याचो दिश्टी पडटा. मायकलान विधानसभेत लेगीत हो प्रश्न उपराशिल्लो. आतां विधानसभे भायरूय मायकलान भटक्या सुण्यांचो प्रश्न लावन धरला. भटकी सुणी जावं वा हेर प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनूच हाताळपाक जाय जाल्यार बाकीचे मंत्री करतात तरी कितें अशें म्हणीत मायकलान आपल्या सरकारांतल्या मंत्र्यांचेर फोग काडला. आयकात मायकलाचें म्हणणें. की सगळ्याक आन्सर म्हणटा पळय तो मुख्यमंत्रीच दिता. अशें दिसता की दुसरे मंत्री जे आहा खुबशे मंत्री जे आहा ते काम करिना. आतां सुण्याचे तेणेच जबाबदारी घेतल्या. मंत्री आसतना जबाबदारी तेणें घेतलेली आनी हे म्हाका दिसता आमी फुडें व्हरपाची गरज आहा. आनी जे मंत्र्यां कडेन खाती आहा ते काम करिना. हांव स्ट्रेट सांगता, फाटल्यान उलयना तेणी म्हाका दिसता काम करपाची गरज आहा. आनी अशे स्ट्रे डॉग जर वाडत जाल्यार बरे ट्युरिस्ट खंय येतले आमचे गोंयांत. आमचे लोकल बसून आर ए डेंजर. दिल्ली सुप्रीम कोर्टान बसून सांगलेले आहा आमचो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियान की जे रेबीज केसीस वाडल्यो दिल्लीन आनी जे स्ट्रे डॉग्स वाडत गेले तांकां केअर घेवपाची गरज आसा. तांकां शेल्टर होम आसपाची गरज आहा. हें हांव आदीसून उलयतां पूण खुबशे जाण उगीत रावतले कित्याक देर इज अ लॉ म्हणून. बट देर इज नो लॉ वीच सेज दॅट इफ द डॉग्स गो ऑन biting the tourists and the locals, you are just going to keep quiet. They have got wounds on their body. Nobody is interested in those wounds. Lok म्हणटा we care for the dogs and we are putting food for the dogs. जेवण घातले म्हणून जायना. तेंची मरामत कोण करतलो? तेंकां घाये जाल्या पळय ते कोण पेकयतलो? त्या खातीर शेल्टर होम, रिहॅब सेंटर फॉर डॉग एंड एडॉप्शन सेंटर. आतां कोणाक चड मोग आहा सुण्याचो तेणी एडॉप्ट करपाचें. चेन घाला ताका म्हणजे लीश घाला आनी व्हरा घाला आनी बानांनी दवरा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ऑनशोर कसिनोत अजूनही गॅमलिंग चलता असो आरोप फातोड्याचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला. आपले कडेन आनीकूय कसिनोच्या संदर्भात स्ट्रिंग ऑपरेशनाचे पुरावे आसात. हे पुरावे योग्य वेळार जाहीर करतलो अशें फातोड्याचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें सांगलें. काझिनोचो इश्यू आमी कितें काडिल्लो? काझिनोचो इश्यू आमी असो काडिल्लो की काझिनो ऑन शोर जे काझिनो आहात हे ऑन शोर काझिनोज लायव्ह गेमिंग करतात. म्हळ्यार 40 कोटी रुपया दिवन जे ऑफ शोर म्हळ्यार बोटीचेर जो लायव्ह गेमिंग जाता ते इलिगली ऑन शोर ते करतात. 3 जाणांचेर आमी स्टिंग ऑपरेशन केलें. 3 जाणांचेर एकल्याचेर रेड मारली, ताचे पयशे घेतले, थोड्या जाणांक अरेस्ट केले, सगळें जालें. उरिल्ले 2 जाणांक ताणें भितर सेटलमेंट केलो. तांचे परते आमी घेतिल्ले आहा आनी आमचे कडेन आनी खूब जंय चलता ताचे व्हिडिओ क्लिप्स आसात ते हांव आतां काडना. हांव पळयता सरकार कितें करता वीथ प्रूफ ह्या की हें वाडून चालू आहा आनी ते रायट टायमाचेर हांव एक्सपोज करता. दर्यादेगेर वाडपी टाउट्सांच्या समस्येक लागून कलंगूट दर्याची प्रतिमा इबाडपाक लागल्या. ह्या टाउट्सांचेर बेगोबेग कारवाय करची असो इशारो कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन पोलिसांक दिल्या. कलंगूट दर्यार एकूय दलाल दिसपाक जायना. हो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार DGPच्या कार्यालया भायर बसून आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी मायकल लोबोन दिल्या. PI is not taking action. I will go to Director General of Police. I will go to SP, I will go to DIG, I will sit there only outside the cabin. हांव हे आयज जे उलयता हे आतां PIक सकाळीं फोन मारला हांवें की बांदोडकर स्टॅच्यूआ कडेन सायडीक टिटोज लेन हिंगा 24 hours पुलीस आसपाची गरज आहा. अप टू 3 o'clock in the morning. जेन्ना आमी ट्युरिस्ट स्टेट म्हणटा हिंगासर ट्युरिस्ट रातचे 11, 12, 1, 2 बसून भोंवता. सेफ्टी ऑफ ट्युरिस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे इलिगल टाउट्स आनी गायड जे आहा हे ट्युरिस्टांक लुटता आनी आमचें नांव बदनाम जाता स्टेटीचें. हे बंद जावपाची गरज आहा. तांकां अरेस्ट करा. तांकां फायन अप टू 25,000 आहा. अप टू 50,000 आतां करपाचें आसलें असेंब्लीक. ती हांव नको ऑर्डर येयले जाल्यार पूण हे जावपाक जाय. 24 वरां तांकां भितर व्हरोवनी. लेट देम बी इनसायड. देन ओन्ली दे विल कम टू नो दॅट वी कॅनॉट डू टाउटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे स्ट्रिक्टनेस आसपाची गरज आहा. स्ट्रिक्टनेस ना अजुनूय. हांवें सांगला पळय तशें थिंगा वचून भायर बसप
डीजीच्या ऑफिसा भायर बसप सारकें जमणीर हें सोल्युशन येवसर आख्खो दीस बसतलो हांव जो तरी हें बंद जायना जाल्यार. कुंकळे नगरपालिकेच्या प्रशासनाचेर कुंकळेच्या थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायला. पालिकेन उदकाच्या आणि लायटीच्या जोडणे खातीर NOC दिवप बंद केल्ल्याचो आरोप तेंच्यांनी केला. खरें म्हळ्यार भलायकी कायद्यान खाला दर एकल्याक उदकाची आणि लायटीची जोडणी दिवपाचो अधिकार आसा. सहाय्यक अभियंतो ही जोडणी दिवपाक त्रास करता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. सध्या बेसिक नेसेसिटी म्हणटा ती लायट आणि उदक. सो आयज कुंकळे नगरपालिके भितर मिटींग आशिल्ली आणि हो मुद्दो आमी मुद्दम मांडलेलो की प्रत्येक घराक घर घर जल ही स्कीम जी आसा ही भारतीय जनता पक्षान काडलेली आसा आणि ह्या मुद्द्याचेरच आयज आमी ह्या मिटिंगे भितर आमचो प्रश्न मांडलेलो. पण ह्या मुद्द्याचेर कांयच डिस्कशन जालें ना. हे आमकां एक दुखाची खंत, कारण आमी 5 वर्सां ह्या नगरपालिके भितर काम केल्लें आसा आणि आमी आमच्या वेळार जेन्ना आमी आशिल्ले तेन्ना आमी हेल्थ ग्राउंडाचेर लायट आणि उदक दिताले. पण हो कायदो जो आसा हे नवीन जे कोण कावन्सिलर येयले तेणे हो बंद उडयलो. आतां हो कित्याक लागून बंद उडयलो आमकांय खबर ना. आतां जो असिस्टंट इंजिनियर आहा पळय वॉटर डिपार्टमेंट तो आतां लोकांक उदक दिवपाक कटकट करता. प्रत्येक मिटींग कित्याक दवरतात? कसलो एक प्रश्नाचो सुटावो जावपा जाय, कितें बेटरमेंट ऑफ कुंकळी हाचो जावपा जाय वॉर्डा, त्या हितून मिटींग दवरतात. पण आज तुमी पयलें आसतली ती मिटींग न्ही तें घेर अशें पेट्टालें तशें आनी लास्टाक कितें जालें, लास्टाक कावन्सिलर उठोवन गेले. मिटींगेचो अर्थ असो जावपाक की जे अजेंडा आसता ते पास जावपाक सिस्टमॅटिकली जावपा जाय. तुमी पयलीं लास्ट कितलीशी मिटींग आज 4.5 वर्सां जाल्या हांची, कांय कामां जायना. काम बाकीची सोड, बेजीक कामां आसता ती जावपा जाय. गेल्या त्या 6 म्हयन्या भितर हांव पळयत येयला आणि आय हॅव एक्सपिरियन्स ऑल्सो. हांवें एक NOC घातली, एक उदका लागून लोक IL नंबर म्हण आसा थंय हे असेसमेंट करून लोकांक टॅक्स हे करून पयशे भरून हे टॅक्स हे करून उदक आणि लायटी NOC दिता. आता थंय एक गजाल म्हणल्यार कितें, जो असिस्टंट इंजिनियर आसा PWDचो तो आपल्या प्रमाणे एज पर देअर रूल्स तो ती एक्सेप्ट करना NOC आसा ती. आणि हिंगा लोकांगे कितें जाला, म्हाका दिसता कमीत कमी 100 तरी NOC पेंडिंग पडिल्ली आसा थंय. लोकांगे कितें जाला, एक कॉमन मनीस आपल्याक उदक जाय म्हूण ते असेसमेंट केलें म्हणटरी टॅक्स बसयले म्हणटरी इट्स रायट्स ऑफ एवरी पर्सन टू टेक वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. कित्याक वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक नीड रिक्वायरमेंट. हर जल पाणी म्हणटा ते हर जल. हय आता कुंकळे म्हणल्यार एक आसपा गजाल म्हणटी ही कितें जाला, हे NOC दिता, NOC व्हरून थंय लोक बड दिता तो भितर एक्सेप्ट करना. दिस इज द फॅक्ट विच आय एम एक्सप्लेनिंग टू यू बिकॉज म्हाका हें घडलें आसा. करंजळे दर्यावेळेर भरपूर प्रमाणात वेगवेगळ्या तरेचे नुस्तें लागला. बांगडे, करबट, माणक्यो अशे वेगवेगळे तरेचे नुस्तें लागिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. पळयात कारंजळे दर्यादेगेवयली ही कांय खिणचित्रां. एका नामांकित कंपनीचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून दिवचलच्या एका मनशाची ऑनलायन फसवणूक जाल्या. चड पयशांचे हावेस दाखोवन दिवचलच्या मिलिंद गोरे हाका 4.5 लाखाच्या परस चड रुपयांची टोपी घातल्या. ह्या विशयी मिलिंद गोरे हाणें दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात ऑनलायन फसवणुकीचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसात. कांय म्हयन्या पयलीं सांखळेचे एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक जाल्ली. उपरांत ह्या फसवणूक प्रकरणांतल्या दुबाविताक धरपाक दिवचल पुलिशेक निमाणे एकदांचे येस आयले. ही घडणूक ताजी आसतनाच
आता दिवचल शारांतल्या एका मनशाची ऑनलायन फसवणूक जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचलच्या शांताराम नगर वाठारांत रावपी मिलिंद लक्ष्मण गोरे ह्या 58 वर्सां पिरायेच्या मनशाची ऑनलायन फसवणूक जाल्ल्याचें कळटा. फाटल्या सप्तकांत म्हळ्यार 5 ऑगस्ट ह्या दिसा एका अनवळखी मोबायल नंबरा वयल्यान मिलिंद गोरे हाका कॉल आयलो. आपूण एके नामांकीत गुंतवणूक कंपनीचो अधिकारी आसा आनी आमचे कंपनीत जर गुंतवणूक केली जाल्यार डबल पयशे मेळटले अशें हायेस मोबायला वयल्यान उलोवपी त्या अनवळखी मनशान मिलिंद गोरे हाका दाखयले. ह्या हायेसाक बळी पडून मिलिंद गोरे हाणें फाटलो फुडलो विचार करनासतना सुमार 4,68,775 रुपया ट्रान्स्फर केले. उपरांत आपली फसवणूक जाल्ल्याचे मिलिंद गोरे हाका कळटकीच ताणें बेगोबेग दिवचल पुलिशेंत वचून हे विशीं कागाळ केली. दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेवन भारतीय न्याय संहितेच्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्लो आसा. ह्या प्रकरणाचो वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचलचे पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.